ॐ स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, सगळ्यांक बशील त्या श्रीरामाक आणि श्री समर्थांक हांव प्रेमाने नमस्कार करता। आपली जावन सगळीं जाण येता ती आयकूनच्याक। हल्ली आमी तो एक ग्रूप काडलो डिस्कशन म्हणून। तांचे भय घेवंक म्हणना, तांचे एक टेन्शन घेवंक म्हणना, म्हणा कोणा वाचूं वेळ मेळ्ळी अयो म्हगेलो अभ्यास जायनी हांव कशी येवं हो विचार नाका। पयली वाचूं वेळ मेळ्ळ्यारी दॅट वील हेल्प यू कळच्याक। वाचून या नाल तर हांगा आमी समर्थ बसल्यात नाही सांगूक नंतर वाचचें तशें कांय ना। आनी वाचो ना जाल तर मस्त वाचचे पेक्षा चिंतन मनन करचें म्हत्वाचें। ताजे भाव कळका आनी त्या भावांत आमी रिक्का भितर। आयज दासबोधय त्याच हाजेर विशयाचेर कशें करचें सिंपल करून सांगचो प्रयत्न करता ती पळोवया। तेमी ताजे खातीर यान आसन रावचें ना। मुख्य म्हळ्यार तुमगेली उपस्थिती आसता
उपस्थित असल्या श्रवण भक्ती जाता, ना जाल्यार जायना. अशी रेकॉर्ड आयकून तितलें हें जायना. लायव्ह आयकल्यार चिकेची जास्ती फरक पडटकी म्हूण दिसता. असो आतां मी सगळ्यांक नमस्कार करून हाक मना श्लोकाक सूर करुया. आज 41 श्लोक असो. तांचे पयल हो आशिल्लो, मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठेविजे लक्ष जेथे, विवेके कुडी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. हे सगळे असत न्ही, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे म्हळ्यार सतत राघवाल अनुसंधानांत राबतीन. ते कशें शिरपचें तें ह्या हातूंत सांगल्या दासबोधान. तूं आज तोच समास आसा. तेमी ती मस्त जाणांन आयल्यार बरें दिसतलें म्हाका. सांज समास आसा जाल्यार अगदी इम्पॉर्टंट आसा. आतां तांणी सांगलें, मना पाविजे सर्व ही सुख जेते, अति आदरे ठेविजे लक्ष तेते. खंय तान आमकां सगळें कायम सूख केन्ना मेळटा? केन्ना मेळटा की शाश्वत आशिल्ल्यांत आमी सूख जेन्ना मानता ती तावळ आमकां शाश्वत समाधान मेळटा. म्हळ्यार आमी अंतर्मुख जावन जेन्ना देवाल्याक कनेक्ट जाता ती परमेश्वरा लेगीत, तें कनेक्ट कशें जावचें हें आतां 41व्या श्लोकांत ताणें सांगल्या. बहु हिंडता सौख्य होणार नाही, शिणावे परी नातुडे हित काही, विचारे बरे अंतरा बोध विजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हातूं अष्टावक्र मुनी म्हूण आशिल्ले. तांणी जनक रायाक आत्मज्ञान करून दिल्लें. तर त्या हातूं हो प्रकार येता की मनुष्य बहु हिंडता सौख्य होणार नाही. मस्त देवळ फिरली आनी खंय खंय तीर्थयात्रे वचुली, हांग वचुली, थंय वचुली, हांग धांवता, थंय धांवता, जिवा जायना जाल्यार तर खंय काशी विश्वेश्वर, खंय हिमालयान तूं 4 धाम यात्रा हें तें मस्त वांट, मस्त खर्च सगळं कोण वता ती. तरीकय समर्थ हांगें म्हणणें आसा, ताज्यान कल जाता बहु हिंडता सौख्य होणार नाही. तर तुम्ही म्हणटले समर्थ स्वताची म्हणटाले की नित्य नूतन हिंडावे, परिभ्रमण करावे. समर्थान मस्त कड सांगल्या परिभ्रमण करका म्हणून, आणि तुमीच्याच सांगता ती की मस्त फिरून उपयोग ना म्हणून. जाल्यार ते केन्ना करका नित्य नूतन हिंडावे. तुम्ही तुमगे साधन येतून चिके रूळ ना पडे, साधक समज जाय ना पडे कडे महंती करचे वेळारी तुमकां परिस्थिती गोतच का न्ही. लोकांक कशी हें करचें, शहाणे करून सोडावे सकल जनक. तांगे प्रॉब्लेम तरी कळका तरी आमी सॉल्व करू शकता. ती परमेश्वरा सेवा प्रत्येकान तूं आत्मतत्व आसा तांगे सेवा करची म्हळ्यार पयलीं तांकां कळना म्हळ्यार सेवा गरज आसा हें कळका म्हणून परिभ्रमण करका. जाल्यार आमगेलें साधन करून आमकांची दुसऱ्यांगेर मदतीची गरज आसा. सर्वांत मदत करतलो कोण? राघव म्हळ्यार आमगे श्रीराम सगळ्यांत मदत करतलो. तावळी तें पयलीं करका. ते सांगता ती शिणावे परी नातुडे हित काय. मस्त फिन न्हू दण कोण घेता ती, पयशे खर्च येता ती, आनी कल्ले तांथन कले विशेष मेळना. थोडो वेळ सूख मेळटा, बरें दिसता, 4 लोक मेळटा, ती ट्रिप जाता. मस्त जाण ट्रिप्पाक म्हूण वता ती, अशें यात्रेक वचना ती. यात्रा म्हळ्यार पिलग्रिमेज यात्रा, आमगेली यात्रा आसा. आमगेली आनंद यात्रा ही यात्रा आसा. म्हळ्यार पर्टिक्युलर आमी आध्यात्मीक एक ध्येय ठरोवन तांची खातीर केल्ली ती यात्रा आसा. अमूक एक मेळोवंका ह्या इच्छेन केल्लो जो प्रवास आसा ताका यात्रा म्हणटात. ती यात्रा आतां पंढरपूरची वारकरी लोक जे वता ती तावळी विठ्ठल 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 म्हणटाच वतात. तेमीत तांकां हार्टा प्रॉब्लेम आशिल्लो तर तो बरो जाता. खंय पयर वॉट्सॅपाचेर आयिल्लें कळ्ळें मागीर ते विठ्ठल 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 तांकां एक नमुन्याचें रिदम आसता न्ही, त्या हाजेर तांगेले हार्ट बिट्स त्या तालार सम जातात. कळ्ळें, तो एक फायदो जाता. आनी
विठोबा मंदिरात किती लोक पावतात की गोतना, पण तो विठोबूच तांकां मेळच्याक सगळ्यांक येवन पट्टून घेता आनी माऊली माऊली म्हणून प्रत्येक जाण एकमेकांक माऊली म्हणटात. हो जो भाव असो, हो जो भाव, ताच जो विचार करा ती समर्थ सांगता ती विचारे बरे अंतरा बोध विजे. नुसते प्रवास कोण कले मेळतवे ना, तरी विचारे बरे अंतरा बोध विजे. म्हळ्यार भितर निलकून पळयात न्ही, तुमगेल भितर निलकून पळयात. हां, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. समर्थ म्हणटात, अरे मना मस्त भोवलं रे, मस्त भोवलं, अनेक देश पळयले, एकले तरी तिगेले हेडक्वॉर्टर्साची खंय पुणी फॉरेनांत आसताले किंवा खंय तरी भायरच. आणि घर म्हळेलें हॉलिडे होमशे, म्हळ्यार फिरून आयली आनी 2 दिसान परत वचुली, परत सगळे कडेन फिरून आयली आनी 4 दिसान परत वचुली. म्हळ्यार तांगेल मस्त व्हड भोवन चेंची जास्ती, घार आसची कमी, कळ्ळें. तशी हे मना तूं मस्त देश फिरलो ना गो, मगल अजून हें पळोवन जाय न्ही, मगल तें पळोवन जाय न्ही, सगळें पळोवन चाक वचचें. हां, जाल्यार शेवटी तूं स्वताक पळयलवे, स्वताक कितलें पळयलें, स्वताक पळयलवे, तें पळोवंक. म्हणून ते सांगतात अंतरा बोध विजे. हे मना भितर इंट्रोस्पेक्ट जा, भितर पळय कल चल्ल्या म्हणून. ताजे चाजी अजपा निरूपण म्हणून आमकां दासबोधांत हें समास आसा, मस्त म्हत्वाचो, सान आसा पण प्रॅक्टिकल आसा, कशी साधन करता म्हणून. तरी ते सांगतात मस्त फिरून जालें, अनेक देश पळयले, नाना साधनांचे सायास केले, कोण कल्ल म्हळ्यार ती साधन करतात. अनेक शरिराचे रोग वच्चाक सुद्दां इतली साधन आनी योग हें दिल्या ती, ते सगळो दिवस नप्र ताका. प्रत्येक म्हणटात मगल साधन फक्त 10 मिनिटच करची, जाल्यार 10 कोर न्हू. हां, ताचे पेक्षा म्हळ्यार तें करपाची, थोडी तरी साधन करका, एक तासभर ठीक असं, पण प्रत्येकान सांगील आयकूंची म्हळ्यार साध्य जायना. पण हें देवागल हांची कल्ले आप्यापी जायशी व्यवस्था देवागली, ती आमी करयत न्हय. तरी नवीन साधनांत सायास आमी केले, शीण मात जालो, स्वयीत कांय जायना, इत्या जायना, मस्त कडेन भोवन आमकां देव कसले मेळना. कोणें हाच विचार केला वे, आमी इतले कडेन फिरली, म्हाका कसले देव मेळ्ळी, कसले म्हळ्यार हांव जो फिरतस, हांव धांवतस, ताजे शरिरान तुज बसला तो देव, ताच सांगा ती तो फिरतस न्हय. आनी हो मनुष्य धांवता धांवता भायरच पळयता, भितर पळयनाची म्हणना पडे. म्हणून ते सांगतात विचारे बरे अंतराक बोध विजे. ताका बोध करी, मना अंतरांत बोध जावंका तुका. तेमी ती विचाराने अंतराक बरो बोध करी आनी बाह्य साधनांत न्हू आनी विशयांत न्हू निवृत्त जा, रामरुपान स्थिर जा. स्थिर कशी जावचें, स्थिर कशी जावचें. मगल धन हें सगळें हांगा तांणी एक हें दिलें, आत्मनिवेदन करा की. कशें करचें, अंतरीचा देव अंतरी पहावा, मी पण हे देवा समर्पावे. समर्पण करचें म्हळ्यार कसलें, कसलें समर्पण करचें. समर्पावे भावे तन मन धन, आत्मनिवेदन ऐसे आहे. आत्मनिवेदन म्हणजे तन मन कळता, शरीर तें दिवचें म्हळ्यार कशें दिवचें, कान उडोवचें जातवे. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे, मी पण उपटावे मुळातून. हें तन मन धन जें लौकीक न्ही, हें धन लौकीक, मगल धन कसलें, अर्पण करचें म्हळ्यार कसलें अर्पण करचें हें तरी कळका न्ही. कसलेंच मल्यागी प्रॉपर्टीस, कडेरी मल्यार म्हाका यश प्रतिश्ठ मेळ्ळ्या, यश श्रीमंत पयस औदार्य असं, मस्त उदार आसा अशें हांवच म्हणटा. हांव मस्त उदार आस, मल्यार मस्त सामर्थ्य आस, विद्वत आस, विद्य आस, सगळें आस, प्रॉपर्टी आस, जाल्यार मल्ल्याक हें आस, मल्ल्याक तें आस, तो हांव समर्पण जायना. हें सगळें आमी समर्पण करतात, लौकीक करूं जाता. जाल्यार अलौकीक जें आसा न्ही, तें मगल मन, मगल ध्यान, मगल हें सगळें जें आसा तें सुद्दां देवा तूं दिलेलें आसा. हांव तुगेल घरांत राबतां, तूं मगल घरांत राबना, हांव तुगेल घरांत राबतां. तुगेल घर असें,
हें शरीर हें तुगल घर आसा, तांत हांव राबतां. तेमी ती म्हजेर प्रीती कर देवा, म्हाका आनी कसलेंय नाका हें. तर हात तांणी सांगल्या, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. पयर होळी वेळारी हांगा आमी तो कशी रावंड मारच्या वचुलेली. भायर गेटाल्या वचून तो एक वॉचमॅन आराम बशिल्लो शांत आनी गुणगुणतो आशिल्लो कोमटे मस्त. मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो. पतित पावन नाम तिहारो, फिर मोहे काहे को तू टाले राम. मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. तीनों लोग तेरे गुण गावत है, मुझे झलक दिखाओ ना मोरे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. एक जरी वाक्य म्हणे, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. अरे मैं हूँ पापन जन्म जन्म की, इस जन्म में सवारो मोहे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम. बोलत एक मैं करत दूसरा, तोरी एक तानता बख्शो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम. पर सबसे सब में तू है, मुझ में भी तू, सब में तू है, मुझ में भी तू, महसूस कराओ मोरे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम. क्षीर सागर तेरा तुझको मुबारक, क्षीर सागर तेरा तुझको मुबारक, मैं बिंदु मात्र मुझे पी लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम. कहाँ छिपे हो ओ गुरुवर मेरे, कहाँ छिपे हो ओ गुरुवर मेरे, अंतर भर छाओ मोरे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम. हे म्हणतना एक लाईन जरी म्हणले इतले तंतू हे रस येता. मुझे अपनी शरण में, हांव कोण तुका शरण येतल रे, हांव कशी तुका शरण सुद्दां कळना, हांव स्वताक समर्पण कशी करचें हें म्हाका कळना, म्हाका आत्मनिवेदन कशें करचें कळना. हांव इतलो लोकांक सांगता जाल्यार स्वता म्हाका आत्मनिवेदन म्हाका करूंक कळना, तेमी ती जायना. इंद्रिय सगळी त्रास दिता आसा ती, तांकां सावरच्याक म्हाका जायना, प्राय जाल्या ती एक सम त्रास दिता, ती करची कळना, हांगच्यान थंयच्यान सगळें येता. तावळी तांचा समर्पावे भावे तन मन धन ते, आत्मनिवेदन ऐसे आहे. सगळे मगल आशिल्लें तुगलें, इनफॅक्ट तुगल आशिल्लें केन्नाय मगल ना आशिल्लें तें तुगलेंच आसा, आनी म्हाका तूं वापरचें दिल्या जाल्यार आत्तां म्हाका वापरून घे, तूं वापरून घे. म्हाका स्वताक सेव करूंकय कळना, तूं म्हळ्या थंय सेव करून घे. हांव चलये चेडणाक आनी रांदप शिकयता. हाय मुखार कशें जावन तुगेलें बामूण उपास पडटलो म्हूण सांगून हें करी तें करी करून भाजी कापूं शिकयता, चपाती पीठ घालूनचें शिकयता. मस्तपण चपात करतना ताजे सगळे देश जाता, ते आकार ताजे हॉट ना.
जाल्यार इतलें हें करता. तशी देव आमकां शिकयता. ताका शरण वचूल्यार तोच शिकयता. आमी म्हणटात एक करतात एक अशें मस्त फन दिसता. समर्थ केन्नाय सांगता ती केन्नाय जे हे कले उत्तरांत आनी कर्तृत्वांत एकतानत आसता. देवा ती एकतानता मस्त पण तामच्यांत आसना. सगळं सम चल्ल्यान तावळे आमी सम आसता ती. दुःख आयलें की आमी ना म्हणले सारकी डगमगता ती. तशी जावं नये. त्यामुळे ती देवा हे आत्मनिवेदन अशी जावं का की तूंच सगळं करून घे. हांव प्रयत्न जरूर करतलो हांव. जाल्यार म्हाका ती प्रयत्न करची इच्छा तरी दी, ताकद दी. आनी हें सगळें करून घे म्हणून. अरे बाबा तूं कल म्हळ्यार पतीत पावन. हांव जन्मोजन्मीची पतीत. त्यामीत परत जन्म घेवन आयल्या. आतां ह्या जन्मान तरी म्हाका सुटका कर देवा. म्हाका घीण सोडी. म्हाका हें करी. तुका क्षीरसागर दुदा समुद्र खंय हें खंय म्हाका कसल्याची गरज ना. म्हाका फक्त एक बिंदू मात्र सम पिवन सोडी. कितलो वेळ लागता म्हाका पिवन सोडच्याक. पिवन सोडी म्हाका. हें एक आत्मनिवेदन म्हळ्यार खलें मना सज्जना राघवी वस्ती की जे. सगळं करतना तांत आमी वस्ती करता म्हळ्यार तांत आमी आसका. वी शूड बी प्रेझेंट इन दॅट. तावळी एक नमुन्याचे अशी हें जाता कलें बरें दिसता. त्यामुळे ती समर्थ म्हणटा ती की आतां मस्त जालें फिरलेलें. बहु हिंडता सौख्य होणार नाही. सिणावे परी ना तुडे हित काही. विचारे बरे अंतरा बोध विजे. विवेक करा ती. विचार करा ती. तुमगेल कल्ल चल्ल्या. खरें तुमकां कल्ल तुमगेल पदरान पडल्या हें पळया ती. तुमी नुस्तें बॅग भरता ती वता ती. बॅग म्हळ्यार एकेकांगेल तरी बॅग तयारच आसता. मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जणी आसतात न्ही तांकां कायम टुरार वचचें काम. तावळी ते मस्तान टुरार वचचें काम आशिल्लें तांगेली एक प्रवासा बॅग तयार आसता. उबारली वचूली खंय जाय थंय. तशी आसता. जाल्यार आमगेल बॅग आतां आमी ह्या कपड्यांनी हाज्यान भरची न्ही. आमगेल प्रॉपर्टीन भरची न्ही. आमी कडल्यान भरची जें आमकां सांगात येतलें. मृत्यू वेळार सांगात येतलें तें भरका न्हय आमी. त्या नामान भरा ती. तागेले हाजे कले अनुसंधानान भरा ती. सतत ताजो विचार करा ती. तागेल बद्दल विचार करा ती. तशी म्हणून ते सांगता ती विचारे बरे अंतरा बोध विजे. मना सज्जना राघवी वस्ती की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोधाल्या वळया. हाजी भोव म्हणटो आनी मस्त म्हत्वाचो दशक आसा. मस्त म्हत्वाचो आसा. त्यामुळे ती हो तुमकां दिलेलो तुमकां वाचूं वेळ मेळ तरी हरकत ना. वेळ मेळना तरी हरकत ना. कसल्याचें टेंशन घेवची ना. हांगा श्री समर्थान ह्या समासांतूं अजपाजप हाजो थोडक्यान परामर्श घेतला. कळ्ळें. तांणी म्हणचे केलें की साधना आमी जे करतात न्ही ती 2 नमुन्याची आसता. नामसाधना करता म्हणटा ती. नामसाधन सुद्दां 2 नमुन्याची आसता. एक आमी करता ती. आमी करता ती आनी त्या म्हळ्यार पयले तोंडान नाम घेता ती. जप करतात माळ घेवन हें सगळें. आनी कडे कडे हगूर जप माळ सुट्टा. नामाची इतली आवड लागता की ते नाम अखंड चालू जाता. तातूंत भाव मात्र वरता. अशी जावन कडेर कालाक तेवेय अशी रुजता. भितर रुजता. आप्यापीच अखंड नाम चालू जाता. तो एक नमने आनंद जाता. शेवटी ताजें रूपांतर सुद्दां अजपा निरूपणान जाता. अजपा जप म्हणटात ताका. ते आयचे विशय आसा. अजपाजप ही प्रॅक्टिकल साधना. म्हळ्यार प्रॅक्टिकल आमी करची एक साधना आनी आप्यापी जावची एक साधना. अजपाजप साधका दृश्टीने अत्यंत म्हत्वाचो आसा. आतां जप म्हणटात. जप करचो. अजपा म्हणटात थंय जाल्यार ताका जप करचें म्हणटात आमचे गेल्यान. जगच्यांत जगचें म्हणनात. जपा म्हळ्यार सांबाळून दवरा ती. तशी नाम सांबाळून
सान्न औरस पुत्राक आमी हे म्हणटाले कले गोंदवलेकर महाराज म्हणटाले, तुमी नामांत कसले आनंद्यान गो तसो तुमी सावत्र चेरडाक धरतात पळय कोण कोण. एकल्यान समजा एक चेडूक जाल्यार आवस गेली, त्या बापसून चेडा कोण पळोवन म्हणून दुसरी बायल केली, ती आयली, ती चेडा घेता सगळं करता, जाल्यार आपणाक चेडूं न्हय तें ही एक भावन आसता, कळ्ळें. सगळें अंजारता कोण कर्तव्य म्हणून सगळं करतात, त्या चेडाल काम करता, जाल्यार तितलें जपणूक आसना, संगोपन म्हणटात न्ही, संगोपन तें आसना. तशें आमी नाम घेता ती गुरूनी कर म्हूण सांगल्या म्हूण करता ती कर्तव्य म्हूण करतात, जाल्यार आमकां जावन आवडून हां देवाक पाळण्याक घालेल बरी अशी तें नाम कशी घेवचें, अशी जो जो रे जोय बाळाक अशी म्हणटच जो जो करतच तें नाम जर घेतलें तातूंत एक प्रेम येता, आवसुगल वात्सल्य येता त्या नामांत. अरे त्या देवाक कल्ले ताका आवस ना म्हणना पडे आमी जपू म्हळ्यार जपतची खंय तान पोडणे ताका हें करका तें करका, तें नाम आमकां तारचें की आमी नामाक तारचें. आमी नामाक तारल्यार नाम आमकां तारता, म्हळ्यार कळ्ळें की आमी नाम प्रितीन घेतल्यार ती प्रितीच आमकां तारता, ती श्रद्ध आमकां तारता. तशी तें एक आमी घेवचें नाम जालें. आनी ताजे शेवटी पर्यवसान कल्याण जाता, शेवटी अजपांतूच जाता. आतां हो हे अजपा निरूपण म्हणून आसा समासा नांव साधका दृश्टीन जपा हो शब्द जप धातू पासून येता, संस्कृतान जप म्हळ्यार कळ्ळें मंत्र नाम इत्यादी मनांत कोण म्हणटा न्ही ताका जप करचें म्हणटात, मनांत हड्डान म्हणचें जाल्यार नाम घेवचें म्हणटात, नामस्मरण. पण मनांत जेन्ना म्हणटात आमगेल आमकां सुद्दां ताका एक शब्द डेफिनेटली आसता ती, जाल्यार हॉडान म्हणना ती, आनी इवन हात गळ्यांत सुद्दांय म्हणना ती, त्या पश्चंतीन धक 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 तें नाम श्वासा गणीत चाल आसता. तशी त्या मनांतल्या मनान म्हणचें. आतां मंत्र इत्यादी मनांत म्हणचें. मंत्र म्हळ्यार कळ्ळें मननेन त्रायती इति मंत्र आहा, तें मनांत म्हणटना तें मनन कशें करचें ताजें गुरुनाम जेन्ना आमी म्हणटात मनांतल्या मनांत तावळी ताजो अर्थ जाणका, अर्थ कलो पयलीं तरी गुरूंगल इंटेंशन इतलें कोमटें आसता की आमगेल प्रगती जावंका, ती कृतज्ञता आसता आनी तें गुरूंनी दिल्ल्या म्हणून श्रद्धेन घेवचें. एकल्याक तरी गुरूनी कल नाम दिलें गो तसलें तांणी पयलें सांग तो मागशिला गेलो स्वाम्यागेले म्हाका नाम दी गुरूनी मस्त टाळ्ळें ताका नाम दिवच्याक, आज यो फाय यो पर यो करून ना म्हाका जायची म्हूण. शेवटी मस्त पण आपूण शेवटी ताका कल नांव दिवंक आनी ताका सांगलें पळय हांव नाम दितां ताजो अर्थ म्हाका विचारचो ना, पण हांव सांगलें म्हणून घेतो राबो म्हणून तो घेता राबलो आनी कितलें कितें श्रद्धेन हेची तो तरण वचूलो, कळ्ळें. तें गुरुल्याक कनेक्ट जालो तो, गुरुल्याक कनेक्ट जालो. आतां हांगा नाम म्हळ्यार एखाद देवाल नाम आसलें न्ही, त्या नाम कोणाल तरी देवाल नाम आसता न्ही त्या देवांत एक जावंका, मनांतल्या मनान म्हणचें जालें जाल्यार ताजो अर्थ कळ न्हू, अर्थाल्या संवाद करतची. अर्थ म्हळ्यार कळ्ळें एक ओम नमः शिवाय खंयचेय श्रीराम जय राम जय जय राम तो जो राम आसत त्या रामा लागीं श्रीराम, श्री म्हळ्यार तागेल गूण, तागेल बायल लक्ष्मी, श्री सांगात राम येता, श्रीराम जय 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 राम. आनी ते उच्चार सुद्दां कशी पांय म्हणको राम 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 श्रीराम जय जय राम अशी म्हणची न्ही, श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम हें म्हणटा आमकां इतली तंद्री लागता की हगूर तें आमी हें पळयल्या कळ्ळें अवकाशयान म्हणटात न्ही, म्हळ्यार कळ्ळें हाजें चंद्राचेर आनी वचची ते मिसायल्स आसतात तसले, ताजे 3 पार्ट्स आसतात. ते उडतना इतलें हॉड आसता तें व्हेहिकल, वयर वतना
घर्षण जातलें आमगेलें वातावरण उडोवन वता तावळी ताजो व्हड पार्ट पडटा पळोवन वता एक सेकंदाच्यान आनी तितलें मात्र पडका नाल्यार सगळें स्पोट जाता मुखार वचून दोन पार्ट्स आनी मुखार वचना पळय आनी मध्येच पार्ट सुद्दां गळटा आनी येदेशें करता तशें आमगेलें नाम घेता 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 हां जे आमगेलें भायलें हें हगूर गळ पडका हां कड्डेर हगूर हगूर आमगेलें मन भितर येना पळय भितर सुद्दां कलकी आमगेले जे विचार हें ते हगूर गळ पडका आनी कड्डेर कालाक फक्त तूं आस आनी हांव आस तूं आस आनी हांव आस आनी तातूंत एक जावचें इतली प्रिती कनेक्शन हां तशें तो एक जप जालो हें करता 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 शेवटी कल जाता ते नामा शब्द बंद जाता ती नामा शब्दय बंद जाता ती आनी पण तातूंत एक नमने भाव आसता न्ही आतां तें हांव मळवारी खंयचेय नाम म्हूण येद खंयचेय शब्दाचे संग्रह आसता मुझे अपने शरण में ले लो राम हें जर तुमी आर्ततेन म्हळें तेंचें नाम जातलें बाकी कसलें कळका म्हणना ते दोळ्यांतल्यान उद्दां येता यू जस्ट गेट कनेक्टेड आनी कसलेंय करका म्हणना हां तावळ तें एक जावचें आसता न्ही तें जावंका तावळ तोच अजपाजप जाता तें एक जालें की तो देव म्हणटा हांव हांगाच आसा हां सोहम 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 तो हांवच आसा हांव तोच आसा अहम सह सोहम सोहम सा अहम सह म्हळ्यार भितर भरतना आनी भायर पडतना ताजे मदें श्वास जर कंट्रोल केलो तर ताका कुंभक म्हणटात पूरक रेचक कुंभक आनी रेचक तशें पूरक म्हळ्यार भितर घेवचो श्वास कुंभक म्हळ्यार चिके होल्ड ऑन म्हणटात न्ही तशी ताज्यान आमगेली कॅपेसिटी वाडता मन शांत जावचें आनी हगूर सोडचें सगळें हगूर करच्याका एक शांतत आसता चेडूं न्हिदलें आवाज करूं नाका ती चेडूं मस्त वेळान न्हिदल्या तशें आमगेलें मन शांत जाल्या हां आवाज करची ना हां बिलकूल आवाज करची ना आनी भायर थावन आवाज आसल्यार आमगेलें लक्ष थंय वचूं नये आमगेलें फक्त आमगेलें हाजेर मन आसता तें मनन खंयचेय अर्थाले संवाद करतत जेन्ना आमी नाम घेता ती तें मनन आनी मन न केल्यार कल जाता मन न जाता म्हळ्यार मन व्हरना तें ताजें उन्मन जाता मनाचें आनी त्या वेळार आमी कसलें करनासतना आमकां भितर जप आयकूंचे येता तो अजपाजप आपण जावन आमी कसलें करना ती आनी जो जप आपोआप चालू आसता तिन्नी त्रिकाळ 24/7 आमगेलें आयुश्य तितलें तो अजप किंवा ताका अजपा म्हणटात म्हळ्यार स्त्रीलिंग नांव कित्याक म्हळ्यार गायत्री हें आसतें अजपा नाम गायत्रीन जिवो जपती सर्वदा हो जप आमगेल्या शरिरांत सतत आमी कसलें करनासतना सुद्दां चालू आसता अहम सह अहम सह हम स हम सो ह्या मंत्रात अजपा अशें म्हणटात हाचे बद्दल पातंजली दर्शनांत एकल्यान भाश्य केलें अभ्यंकर म्हणलेलें ते शास्त्री अभ्यंकर शास्त्री बरयता ती अजपा मंत्र इति स्वभाव सिद्ध एव अयम श्वास प्रश्वास स्वरूप अजपा मंत्र स्वभाव सिद्धत्वात स्वभावान तो सिद्ध मंत्रूच आसा म्हळ्यार तो देव प्रत्यक्ष देवूच घेता आसा आमगेलो अंतरात्मा तो जप करता आसा आमी करतात वे आमी करना ती आमी करूं खंय जायना आमी राबोवचें खंय जायना तो कितले पंत घेता तो घेव आमी नुस्तें आयकूनचें आनी लक्ष दिवचें पळोवचें तें महसूस करचें म्हणटात न्ही तशी हां अनुभव घेवंक ताजो स्वभाव सिद्धत्वात ते स्वभावान सिद्ध सहज सिद्ध शिवी ती न अयम इतर मंत्रवत जप्यते तेन अजपा इति उच्यते बाकी मंत्रावारी तो म्हणच आसना फक्त लक्ष दिवन ताला लक्ष दिवचें आसता की कल्ला आवाज जाता आयकत वचें तत्र श्वास प्रश्वासयोः हंसः इति भावना क्रियते म्हळ्यार हांवच तो हें देव सांगता असो ह्या भावनेला लक्ष दिवंका देवा कितले आमचेर उपकार आसा ती ते उपकार उगडास जावंका हां तरी आमगो तसो हो वाल्मिकी ऋषी वाल्याकोळी
ताका राम राम सुद्दां म्हणू कळनाशिल्लें नारदान शिकयलें तावळे तो मरा 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 म्हणचालो लॉड ना मरा मरा म्हणटन म्हणटन राम राम जालो ताजो आनी तो रामांत एक जालो आनी रामायण बरें दितलें मना मना तशीच मना 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 म्हळकी कल जाता मनाच उन्मन जाता आनी त्यांची न मन आर्त भावान म्हणलेली प्रार्थना तिची ते सोहम आणि ओंकार हो एकच सोहम 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 चालू असतं न्ही तोच ओंकार सूर्या गेले आजकाल सायंटिस्टांनी सूर्य भ्रमण करता सूर्य सुद्दां भ्रमण करता आसता आमकां तो अशें दिसता आनी आमी भ्रमण करतात ताजे भोवती पण आम सगळ्यांक लटांबरा घेवन सूर्य सुद्दां प्रदक्षिण घालता आसता परमेश्वराक तर तागल फिरचो जो आवाज आसा तातूंत आवाज आसा हो टेप करून पेटयलो तेमी ते सत्य आसा तशें हे प्रणव रूप जो हो जप प्रत्येक जीव सोहम सोहम करताची आमगेल शरिरांतू तो जो आत्मा आसा न्ही आमगेलो अंतरात्मा तो प्रत्येक आमगेल अवयवाक स्थूल आनी सूक्ष्म अवयवाक चैतन्य दिता जीवन पुरयता जीवन म्हळ्यार चैतन्य पुरयता आनी आमकां ताजे निमित्त आमी जिवंत व्हरता ती सुदृढ व्हरता ती श्वास समना जाल्यार आमी सुदृढ म्हणना तेमकां वय की न्ही तशी हो प्रणव किंवा ओंकार तांतून ओंकार येता तो आमगेलो परमेश्वर आतां आमी योगी जनकल करता ती प्रणवाचो जप करता बसता ती जाल्यार सगळ्यांकय मुक्ती योगी जन गाती तयासी निष्काम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे आनंदाचे धाम त्याचे गाऊ वाचे नाम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे मुक्त योगी जन गाती तयासी निष्काम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे मुक्त योगी जन जे ताजेरीच कॉन्सन्ट्रेट करतात अजपाचेर म्हळ्यार ध्यान बसतात न्ही तांकां कळनासले दे गो इन टू ट्रान्स आनी फक्त ते कसले नाम बीन घेनात फक्त लक्ष खंय तांगेल ते ओंकार भितर चालू आसता आनी ते सोहम सोहम जप स्वता हाजेर पण ते आमच्याच नवशिक्या साधकांक जमता की ना प्रपंचिकांक आमी प्रपंच करचो आसता काम करची आसता ती तेमी ती तशें जाता म्हूण सांगूं जायना तेमी ती त्या वेळा आमच्या असल्यानी कल करका नाम घेवंका नाम साधन पयलीं करका आनी ती नाम साधन समज रुजली की कल जाता ते नाम अशी फुटता मूग बीग ताका जे हे आयले कल म्हणटा ती स्प्राउट्स आयले की कल जाता तो मूग अशी फुटता आनी तांतून सगळें झाड येता तशी त्या नामान थावन तें अशी ब्रेक जाता फुटता आनी त्या नामींत एक जाता कळ्ळें गोंदवलेकर महाराज तांकां एकल्यान विचारलें नाम कशें घेवंका कशें घेवंका म्हूण सांगात खंयच्यान सुरू करका म्हूण तर ताणें सांगलें तुका एक पॅड दिलो तूं कशें खातलो कशी खा जाल्यार खा सगळे बाजूनी तो गोड्डूच आसा तावळी इतले शास्त्रज्ञान ताजें विज्ञान सांगलें की नाम अशें करका तशें करका तें कल्ल्याक तरी तांणी सांगलें नाम हें नाम आसता नुस्तें नांव आसूं न्ही नांव असलें तें पावना तें नाम आसता नाम आसना पण तें कशी घेत तें गोड लागता नामांत आनी नांवांत कल फरक नामान 3 शक्ती आसतात एक तर अक्षर ब्रह्म आसता ताजे बरोबर उच्चार जावंक खातीर ताका एक नाद आसता घुमटी चाल आसता तांत एक भाव आसता तांत एक श्रद्ध आसता त्या नामांत श्रद्ध आसता कदाचित फॅड खातना आमी श्रद्धेन प्रसाद म्हूण खावती जाल्यार आमी दुकानांत फॅड घेवच्या वतात न्ही ताका हें कर मोल करून घेता ती बार्गेन करून इतल्यांक दितले तितल्यांक दितले म्हूण आनी एखादो खावन पळयता ती त्या वेळार तो प्रसाद आसना अशी खातात घार येवन आमी देवाल्या निवेद्य करना पण जो खातात तो प्रसाद म्हणून तो भोव बरो लागता सान कुडको खाल तरी पूर जाता तशी ते नाम ताका एक भाव श्रद्धा आनी एक सुप्त ताल आसता म्हळ्यार तें अखंड चलता
अखंड चलता. तशें ते अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ताल ब्रह्म, श्रद्धा हें सगळें आसना पळय. आमी हगूर हगूर एक एकच त्या नामाच न्ही पयलीं अक्षर गळटात, अक्षर गळटात. एका मागशेक नाम चल्ल्या कल जाता. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हगूर 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 हगूर. एक बेंचारी 4 जण बसची कॅपॅसिटी आसता एक सोफाचेर. हां, आनीक कोण खेळला. आमी सरकून सरकून जाग दिली 5 मनशाक. 6 वायलो आनी ताकाय जाग दिली. 7 वायलो, 8 वायलो. कडेकल जाता त्या बाजूक पयलीं कोण बशील की तो पडता तो गू. तशी ते नाम घेतना जे एंडाक बशील न्ही ते अक्षर कोण वता आनी शेवटी अक्षर वता ती आनी फक्त नामांतलो भाव व्हरता, भाव व्हरता, प्रेम व्हरता, आनंद व्हरता. आनी तांतून जो आनंद मेळटा न्ही त्या आनंदांतून आमी जेन्ना शांत जातात की हांव नाम घेता हें जेन्ना आमी विसरतात, हांव नाम घेतस हें सुद्दां आमी जेन्ना विसरता की त्या वेळी तो येता, तो चार्ज घेता आनी तो म्हणटा सोहम सोहम अहम सा, सोहम अहम सा. तेमी प्रपंचिकांक सुद्दां नामसाधनेने अजपाजप साध्य करूं जाता आनी तो करता, तो करता म्हळ्यार आमकां बरें जाता. तशी हांगा हां हांगा तांणी सांगल्या भक्ती मार्गी संत असतात न्ही अखंड नामस्मरण करतात. सतत अभ्यासाने नामाच अजपाजप तांकां साधता आनी तांकां मेळटलें प्रेम समाधींत येतात. ते प्रेम मेळटा, आनंद मेळटा, सगळें मेळटा. 24 तास अखंड नाम चालू आसता. अजपाजप तो घेता आनी हांगा कोण घेता, कोण घेता म्हूण कळना. हांव घेता ही हांव आसना ती तांणी ती तोच घेता. म्हळ्यार शेवटी ताजें हें कल जाता, कल फॉर्म ट्रान्सफॉर्मेशन कल्यान जाता, अजपान तूच जाता हें सांगचें. हां, तर आतां हांगा तांणी सांगल्या तशें जावन 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 स्वरांचें जन्मस्थान खंय आसा, नाभिस्थान. थंय थंय पावता तो जप परावाणींत आनी एकांतांत मौन धरून बसका आनी भितर लक्ष दिवका. त्या वेळार तो सोहम सूक्ष्म नाद आयकूंचे येता, उच्चार ना. हां, जाल्यार ताका सम शब्द आसता, लक्ष दिवन आयकूं येता. सोहम सोहम हो कळ्ळें न्ही. जाल्यार ताका शब्द आसता जाल्यार ताका आवाज आसना म्हणून ताका कल म्हणटा ती सहज सहज शब्द. कळ्ळें न्ही. हो शब्द मागशी घालून सूक्ष्मांतून तो शब्द सुद्दां मागशी घालून जो एकदम मौन जाता म्हळ्यार तांतूं एकच जाता. तो खंय वता, तो खरो मौनी जाता आनी तो ताका कंडेरी शांत अगदी जायना पण सगळें त्रिगुण थाय ओलांडून देहाचें ओलांडून तो मुखावेल्या स्टेजार वता आनी तो परब्रह्माला ते पावता. तशी ताजी जी साधन आसत ती कशी करका, कल करका. समर्थ सांगता ती हो शब्द मागशी घालून सोहम मंत्र अजपान चलता न्हय, सोहम सोहम हो शब्द सुद्दां मागशी घालून सूक्ष्मांत आमी वचूं पळोवंका तो खरो मौनी. आमगेल भितर अजपा आमी अगदी सहज पळोवंका, कश्ट घेवं नये. कश्ट घेतल्यार तांतून गंमती गेली. कोण एक चेडूं घोमटें करून खेळटा आसत किंवा कृष्ण भितरी बासरी वाजोवन गोपी नाचता आसत आनी आमी हगूर थंय वचुली. चेडवांक खेळ इतले गोमटे चालू आसत तळ तांकां डिस्टर्ब करतात. सहज आमकां तंद्री लागता, सहज त्या पळयत पळयत पळयता तांत आमी एक जावन वतात त्या नादांत. तशी जावंका तें सहज करका, सहज पळोवंका, कश्टान पळोवं न्ही. ताजें दर्शन जाल्लें की ध्यान सुद्दां सहज लागता. हां, मन उशकेन सहज वागता न्ही
कोणे सांगले अरे हे चेडा पळय हां तो मस्ती करता म्हूण म्हणल्यार आमी वी आर व्हेरी केअरफूल जाल्यार आमगेले चेडू आमगेले चेडूस ते घरभर खेळत आसता आमी आमगेलें काम करता आसतात जाल्यार आमकां सहज ते चेडाले लक्ष आसता सहज आनी ते चेडाक प्रसन्न दवरचें आमी पळयतात तशी आमी सहज वागली की ते चेडू सुद्दां अगदी प्रसन्न आसता एखाद मनशाक आनी हेंच आमगेलें धन कसलें आमगेले अंतरात्म्याक प्रसन्न दवरचें हें आमगेलें धन आनी तें धन खंय आसा भितर आमगेलें ट्रेजर आसा आजू बाजूक मस्त द्रव्य गुप्तपणान भरलेलं आसा जाल्यार आमकां गोत ना आमी हांगा धांवता थंय धांवता तावळ तें हांतून म्हणलेलें वरी त्या निकल्सने बहु हिंडता सौख्य होणार नाही होय की नाही तशी मस्त भोवन कले मेळना सहजपणान सगळें मेळटा तें मेळोवच्या कश्ट पडना ती जाल्यार एक नमन्या आवड जाय की ध्येय जाय प्रीती जाय हो तरी विचार जाय अरे इतलें आमकां उंडीरच पिंडीरच सूंच पयलीं उंडीरच चल तो कोण वया तो ताका एक फन तरी पळोवंक तागेलो कसलो पूण आवाज आयकूंक ही एक आवड जाय त्या वेळार आमी सहज बसना पळय शांत इवन न्हिदलेले आसतात आमी फाट दुखता म्हणून हांव जर आड सरली तांतूं तोच विचार येता तो सहज जप चालू आसा कोरका लागना कल्माक त्रास आसत आराम होय की नाही त्या प्रमाणे अंतर्यामांतूं आमगेल्या अजपा ही भरलेलीच आसता जाल्यार आमकां गोत्त आसना जाल्मी ती आमकां तें कळना आनी आमी तें सोदूंक त्या देवाक तो आमगेलो परमेश्वर खरें म्हण तो श्रीराम ताका सोदूंक आमी सगळे गांव भोंवता ती ते हाजे रामागेली जन्मभुमी म्हळें हें म्हळें तें म्हळें ते हिस्ट्री जाल्लें पण प्रेझेंट टेन्स कसलें आसा तो आमगेल्या भितर येवन निपून बसला ताल्ले आमी दुर्लक्ष करतात आनी त्या वेळार राम 5000 वर्स पयलीं जर जल्म आयिल्लो ताजी कितले गोमटे ताजी गोमटाई ताजी मंदिरां गोमटाय तें पळोवं न्हय म्हण न्हय पण शेवटी प्रत्यय अनुभव भितरीच येता हें तर आतां आमी तें वाचच्या समास 5वा अजपा निरूपण हांव तें वाचता आनी अर्थ सांगता श्रीराम आमी म्हणटात न्ही आमगेलें आयुश्य कितलें वर्साचें म्हण आमकां कळना म्हणून पण आमकां वर्सांचें आयुश्य दिल्लें आसना मनशाक आमकां नंबर ऑफ श्वासान नंबर दिल्लो आसता आनी प्रत्येक दिवस 21,000 श्वास घेतात प्रत्येक दिवस कळ्ळें कोण जास्ती घेता कोण कमी घेता पण आमी टोटल नंबर ऑफ श्वास तितलें तुगेलें आयुश्य म्हणून दिल्लें आसता आमी जर वेगवेगळे श्वास घेतल्यार बेगी खर्च जातात बेगी मोर वता बेगी श्वास केन्ना घेता ती टेन्शन कोण घेता ती तावळ बेगी श्वास खोपता ती संतापान येता ती तावळ भर 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 श्वास घेतात मस्त आनी तेन्ना आमकां श्वास खर्चून वतात म्हणून कोपिश्ट मनुष्य बेगी मरतात फक्त हे समर्थ सांगता ती श्रीराम 21,000 सासे जपा नेमून गेली ते अजपा विचार पाहता सोपा सकळ काही आमी शब्द उलयतात न्ही ताजे मूळ आमगेल अंतर्यामा भितरीच आसता एकांतांत आमी बसया आनी भितर शब्द मूळ आमी सोदका दिवसा 24 तासांतूं मनुश्याक 21,600 श्वास प्रश्वास जातात हें ताजें नैसर्गीक जप ताका अजपा जप म्हणटात तांतूं आमी हें विचार करून पळय तांत कले कठीण ना आमी तांतूं जर हस्तक्षेप कर न्ही उगीचच कोणाचेर कोपचें किंवा उगीचच नाक धरून घेवन बसचें तशी कर न्हय डिप्रेशनान म्हळ्यार कले अजिबात हेंच करना ती तशी सुद्दां कर न्हय सहज जप चलतस जाल्यार कौतुकान पळयता बसचें कौतुकान जशें ते श्री कृष्णाल रासलिला पळयली ती रासलिला भितर चलता इतलें सगळें तें वायू हें मंडळ आसता न्ही रास मंडळ आमगेले भितरीच आसा तो श्री कृष्ण नाम घेता पाव वाजयता ताजे भोवती त्या गोपी आमगे सगळे बॉडी सेल्स ताजे भोवती फिरत आसतात आनी ते भोव गोमटे म्हळ्यार ताजे आमी हें केलें ताजें दर्शन घेवचें गेल्यार दर्शन कशें घेतलें ह्या दोळ्यांक दिसना तें फक्त अनुभव घेवचो आसता तळकल करचें तो श्वास चलतस
इनहेल एक्सेल आणि मध्ये कुंभक म्हळ्यार फॉर 2-3 सेकंड और 7-8 श्वास तुम्ही धरू येद चिके कंट्रोल प्राणायाम म्हणटात ताका सम जावंका म्हणून तशी तें करूं येद जाल्यार मुख्य हो आस खंय श्वासू मुखी नासिकी अशी जे प्राणे तयास अखंड येणे जाणे कळलें तो अखंड चल्ला श्वासोच्छ्वास याचा विचार पाहणे सूक्ष्म दृष्टी हे कोण चलयता हो विचार आमका हे अखंड चलयत कोण मुळी पाहता एक स्वर त्याचा तार मंद्र घोर त्या घोराहून सूक्ष्म विचार अजपाचा आता पळया ती ओंकार हांतू 7 हे असतात स्वर असतात सा रे ग म प ध नी मुळी पाहता एक स्वर एक कले ओ हांतू परत अ असं उ असं म असं 3 असत आणि तांतू परत ते म्हणटना आमगे सगळें मातृक तांत आयले ते मुख्य म्हळ्यार हांतू गायनाचें दिलें तांणी ते स्वरांत रमची कशी तरी स्वरांत रमचे स्वरांत जे भाव असतात प्रत्येक स्वरांत एक भाव असता आणि 3 सप्तक असत 3 सप्तक म्हळ्यार कळ्ळें 3 सप्तक तार म्हळ्यार उच्च स्वर मध्य स्वर मध्य सप्तक ताका मंद्र म्हळ्यार समर्थांनी आणि घोर म्हळ्यार षड्ज हे कल म्हणटात खर्ज म्हणटात ताका खड्ज हे खर्ज षड्ज म्हळ्यार सा प्रत्येक 3 हात सा असता सगळे स्वर सा रे ग म प ध नी स हे 7 स्वर प्रत्येक सप्तकांत असतात ते आमी आयकूंका ते आमी म्हणका म्हणून कोणाक गायनाची आवड असणे म्युझिकाची तांणी आपोआप ते एक कडेन दाखयिल्ले अशी डस्ट माती रांगोळी अशी सगळी पसरल्या टेबलार आणि एक बाजून एक तो म्युझिक वाजयत असत टायन 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 आपोआप ते म्युझिकाच्या जे विंगड आकृती रांगोळी तयार जातात तशी आमगेल मनांतू रास मंडळ तयार जाता आणि ते प्रत्यक्ष जाता ताजो आनंद आमी घेवचे शिकता न्हय ताचे खातीर कल करचे थोडे पूण गायनाचे समर्थांक कल्ल गोत नाशिल्लें सगळें गायन येता भोव घंटे गायन म्हणटाले ते आतां ते म्हणटात मुखारी सरी ग म प ध नी स सरी मातृका सायास प्रथम स्वरे मातृकास म्हणून पावे पहिले स्वरांनी म्हळ्यार पयली सा रे ग म प ध नी सा आता हांतू मुख्य स्वर सा प आणि सा हे स्थिर बाकीचे हालतात रे ग ध नी म तीव्र आणि रे ग ध नी कोमल जातात एकूण 12 स्वर जातात पण 7 मुख्य तांतू सा प सा हे 3 सप्तकांत असतात आता मंद्र जो हे म्हळ्यार मी खर्जांत जे असता ते एकदम तो आमी मध्य सप्तकांत बहुतेक गायन खंयची म्हणटा ती मध्य सप्तकांत म्हणटात आणि ते जे सा रे ग म प ध नी ताचे परमिटेशन कॉम्बिनेशन करून गोमट्यो माळ जाता ती मणी अशी घेतल्यार तो गोमटो येसवे आमी मध्य ते मस्त माळ करतात मणयांचे ताजे एक स्टॉल लायिल्लो कितकी विकून गेले कला म्हळ्यार ते गोमटेच आर्टिस्टिकली ते गुंफलेले असतात तशी हे 7ची मातृका सा रे ग म प ध नी तांतू 3 सप्तक तांतुले अगदी वैरी म्हणू जायना आमकां अगदी तोग्गूय म्हणू जायना ते मध्य सप्तक म्हळ्यार कशें आमकां म्हणू जाता तें सा रे ग म प ध नी सा रे ग म हे वयले सप्तक तार सप्तक किळचून म्हणचे जाता आणि तोग्गू सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म हे मंद्र सप्तक तोग्गूचे घोर सप्तक म्हणटात तशी हे 3 सप्तक मेळून ताजे अलंकार कशे करचे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा अनेक परमिशन
सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि ध प ध नि सा सा रि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा. आता हे जे असं त्यात जे ठराविक स्वर घेऊन एक एक राग जातात. प्रत्येक रागाक एक एक भाव असता, प्रत्येक रागाक. आणि त्याप्रमाणे ती वेळ ठरलेली असता. भूपाळी फालफाल्यार म्हणतात भूपाळी तशी ते. आणि त्या वेळात तशी अजपा जपांतलं ओंकार असणे, ओंकार जो सूर असता ताका 7 स्वराची, पण ते एकूण जवळजवळ 21 स्वर असतात. म्हणजे प्रत्येक हांतू 7 मातृका, मातृका म्हळ्यार अक्षर असतात. तर ते त्यांनी सांगल्या सरे ग म पद नि स सरी मातृका सायास प्रथम स्वरे मातृकास म्हणून पाहावे. दुसरे सप्तकांत रे पर्यंत तरी आम्ही प्रयत्नान म्हण पळोवंक तो कितले म्हणचे जाता, वयर कितले म्हणचे जाता. आमगे स्वामी सुर्या पद बीद म्हणटना पहिले म्हण पळयतात, स्वर लायतात. कोणेय गायक कितलोय व्हड गायक आसा पहिले तानपूर लायता आनी त्या स्वरांत आपणा स्वर मेळयता आनी कडे सूर करता. ते मागीर गुणगुणटात कशी कितलो तोगू हरू जाता, कितलो वयर हरू जाता. नाल्यार तोगू व्हरतना तें पद डल्ल जाता. किंवा वयर व्हरतना वयर स्वर जर लायलो एकदम वयर वचूंक जायना, कडे गळ पिंदील वर आवाजू फाट्टा, तशें जाता. तशी जावं न्ही. तर ते कशें आसता परे वाचे हून अर्ते आणि पश्यंती खालते स्वराचे जन्मस्थान ते तेथून उठे. म्हळ्यार कळ्ळें खंय आसता तें चढते उतरते स्वर आरोह अवरोह म्हणटात ताका. ते परावाचेचे आल्दिकाने, परावाचेचे आल्दिकान म्हळ्यार परावाणी म्हळ्यार बोंबले लागी. ती परावाणी थंय स्फुरण जाता. थंय स्वर एक फंत आयलो की ते बोंबले वयर येता. आनी पश्यंती म्हळ्यार कळ्ळें तो जो स्वर आमी म्हणटा ती तो पश्यंती म्हळ्यार पळयता आसप. तो आमी समज की ना आमी ताका निरीक्षण करतात. ते पश्यंती, पश्यंतीची तोगू आनी हाज्या वयरी परावाणीची वयरी. तशें तें हृदय तोगू आमगे स्वरांचें जन्मस्थान आसता. अशें तें तांणी म्हळ्ळें परे वाचून अर्ते आल्दिकाने चिके वयरी आनी पश्यंती खालते स्वराचे जन्मस्थान ते तेथून उठे श्रीराम. तेमी तें कळच्या कल कोरका एकांती उगेच बैसावे तेथे हे समजोन पहावे अखंड घ्यावे सांडावे प्रभंजनासी. प्रभंजन म्हळ्यार कळ्ळें वायू, वारो. आमी जे सोहम अहमस म्हणटात म्हळ्यारीच कल करता ती वार भितर घेता ती वार भायर सोडटा ती. वाऱ्याचें कितलें म्हत्व पळया ती. जर वार वचना तरी आमकां हवा ना, हवा मेळ्ळी प्राणवायू मेळ्ळी जाल्यार आमगेलो कल जाता. तेमी पयलें सगळें ओंकार आनी कळका जाल्यार एकांतान तूं गप्प बसका शांत आनी हे स्वर खंयचे लागल्या ती आमीच म्हूण पळोवंका. अशी म्हूण पळोवन पळोवन एकांती उगेच बैसावे तेथे हे समजून पहावे अखंड घ्यावे सांडावे प्रभंजनासी. घ्यावे म्हळ्यार कळ्ळें इनहेल पूरक, सांडावे म्हळ्यार एक्सेल रेचक. तशी ते हव घेवका सोडका. आनी त्या वेळार आमी कशी बसका एकांती मौन्य धरून बैसे सावध पाहता कैसे भासे सोहम सोहम ऐसे शब्द होते. ते शब्द सम ऐकूनच्या मेळटात. तसले शांत बसले आमगेल्या श्वासाचेर तो श्वास कशें चल्ला सहा अहम अहम सा, सहा अहम अहम सा. आनी आमकां पयलीं जमनाशिल्लें म्हणून आमी नामसाधन करतालीं. पण ते नामा शब्दय विरले आनी फक्त भाव मात्र उरले, भाव मात्र उरले. तावळी त्या वेळार जेन्ना ते मगल भाव मात्र उरला हें सुद्दां जाणीव जायना. आमी इतली शांत जाल्ली की ही टेक्स द चार्ज. म्हळ्यार तागेल अजपाजप चालूच आसता अखंड जाल्यार आमकां तो आयकूनच्या येवच्या लागता. पयलीं सुद्दां चालूच आसता पण आमकां त्या वेळार आयकना. पण आमी जेन्ना मौन घेता ती एकांती मौन धरून बैसे सावध पाहता कैसे भासे सोहम सोहम ऐसे शब्द होती. हे कशी शब्द आसता ती
उच्चारे विण जे शब्द ते जाणावे सहज शब्द. उच्चार कोणे करना तरी ते शब्द असतात. अशें कशें जातलें म्हण. अरे जावचें शकता. आमकां कोणाचेर कोप आयलो बा तर मनांत आमी शिवी दितात. मस्त शब्द असतात ताका, जाल्यार उच्चार आसता आमी उच्चारनात, म्हणनात, भायर काडनात शब्द, जाल्यार मनांत सवतात. तांची बरें हाज्यान करात. ताका नाम सोहम सोहम हे उच्चारीण वेण हे शब्द ते जाणावे सहज शब्द. प्रत्यया येती परंतु नाद काहीच नाही. अनुभव मेळटा, पक 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 जाता. एक प्रकारची प्रीती दोळ्यांतल्यान उदक येता. सगळे अष्ट सात्विक भाव जागृत जातात. जाल्यार ताका कसले स्वर आसना. स्वर म्हळ्यार नाद अशें आसना ताका, कळ्ळें. ते शब्द सांडून बैसला. सोहम हो हांतुलो शब्द सांडून बैसला म्हळ्यार कळ्ळें. अहम गेलो, सह मात्र वरलो. तो शब्द ते शब्द सांडून बैसला. तो मौनी म्हणावा भला. योगाभ्यासाचा गलबला या कारणे. कळ्ळें. सांगता सोहम सोहम अशी जातर शब्द जो मागशी सरलताने तो खरो उत्तम मौनी. त्या सुद्दां तो दांटून वचुलो. आणि तावळी हे सगळं साधचे खातीर योगाभ्यासाचे खटपट हे साधून घेवचे खातीर योगाभ्यास करतात. म्हणून योगी लोक एकांतान बैसून सोहम सोहम हे शब्द सहज शब्द ऐकून तो ऐकत बसतात न्ही. तर खंय की हांव आयकत असं हो भाव आसता. तावळी हांव सोहम शब्द आयकतां हो भाव आसता. हो आमगेलो स्वभाव जाता. जो पर्यंत हो भाव आस तो पर्यंत आमगेल्या मनाचो लय जालेलो आसना. हे स्पश्ट समज का. मनोलय जाय न्ही तो पर्यंत खरें मौन साधना. म्हळ्यार आमी म्हणटात पळय, आज मगल मौन आसा म्हणान. आज मगल मौन आसा म्हणच्यान मगल मौन गेल की न्ही. डेड बॉडी म्हण कोण की म्हळें मात ते पांगरो घेवन बसले. ताका जागोवन चायलें डेड बॉडी म्हणाले. मग डेड बॉडी न्हय म्हण कळ्ळें ना, उरलें ना पडत मौन गेलें. तशें उपयोग ना. ते सहज जावंक सहज. म्हणून सहज शब्द आयकूनची वृत्ती लीन जावन जो निवृत्त जाता, निर्वृत्त, तो उत्तम मौनी. अशी वृत्ती रहित जी शांत अवस्था न्ही ताजे खातीर मस्त अभ्यास करपा लागता. आतां हें सगळ्यांकय जमना. प्रापंचिकांक जमना. इतलें काम आसता ती अख्खा दिवस तुमकां ध्यान लावन बैसूं जायना. लावंक का बरें जाता. ताजेर ती एक साधना. जाल्यार सामान्य मनशाक प्रापंचिकाक येतना वतना चलतना फिरतना काम करतना नाम घेवका ते घेता ताजी इतली आवड निर्माण जाता. आवडीन घेवचें लागता. आवडीन खंयचें पद गुणगुणटा ती आनी सतत त्या रामा लागीं आमी कनेक्टेड व्हरतात. आनी हगूर आमी नाम घेता आसत हेंच विसरतात. आराम गुणगुणटा सगळें काम घुमटी जाता आसतात. तावळी हांगा ते सांगता ती एकांती मौन्य धरून बैसला. तेथे कोण शब्द जाला. सोहम ऐसा भासला अंतर्यामी. तो नुसतें भास जाता, शब्द आसनात थंय. धरिता सो सांडिता अहम अखंड चाले सोहम सोहम. याचा विचार पाहता बहु विस्तारला. हाजे विचारू मस्त होड जाल खंय. देहधारक तितुका प्राणी श्वेदज उद्भिज आदी खाणी. श्वासोश्वास नसता प्राणी कैसे जिती. हे फक्त श्वासोश्वासाचेर अवलंबून आसा. आणि ते प्रॅक्टिकल प्रत्यय रोकड प्रत्यय तो आमी जिवंत आसा ती नांकाल्या सूत धरतात. कल्या म्हळ्यार श्वास घेतना ते सूत हालता वाऱ्यान, नाल्यार तो मेलो. नांकाल्या सूत धरले दोन पळयतात ती कशें सम श्वास घेवचें जायना की गेलो म्हण लेखचें तशी. तर ते सगळे देह कोण धारण केले. कीटक मुंगी धरून व्हड प्राणी धरून मनुष्य मात्र सगळ्यांक तेंच सगळे खाणी म्हळ्यार श्वेदज उद्भिज जारज अंडज पुराय जाण ताका खाणी म्हणटात. ते तांकां सगळ्यांक श्वास घेवंक लागता. श्वासोश्वास नसता प्राणी कैसे जिती. ऐसी हे अजपा सकळांसी. सगळ्यांगेल देहांतू ह्या अजपा चल्लेलो आसा. आणि त्यामिती ते देह जिवंत आसात.
परंतु कळे जाणते असे. हां, कोण ताजे जाणतेपणी म्हळ्यार हांव तें जाणचेंच म्हाका, ह्या लागीं आय हॅव टू गेट कनेक्टेड विथ, म्हाका कृतज्ञता जाय. हो विचार फक्त मनुश्याक येता, बहुतेक मनुश्याकच येता. कळ्ळें की हो देव म्हाका जिवंत दवरता, तो म्हाका चेतन दिसता, तो म्हाका जीवन दिता आनी सगळें म्हजे खातीर करता. अखंड जप चालू आसतालो. हां, ताल्ल्याक आमी लक्ष दिवंक ते कृतज्ञतेन सहज सांडून सायासी पडोवची न्हय. इतलो सहज जप चालू आसतना हांव करतां करून हांव देवाक सोदतां म्हूण सोदचे कले कारण ना. तो म्हणटा मल्ल्या पळय हांवच तोच हांव, मल्ल्या पळ रे चेडा म्हूण म्हणटा. सहज देव असतची असे, सायासे देव फुटे नासे. आमी कले हाजे कले क्रिस्लाच म्हणा, काचेच म्हणा, हाजो कले मातयेचो देव कोण हाडलो, हातान चुकून पडलो, फुटलो, नाश जालो मग. तरी सहज देव असतची असे. तो देवा सहज जो देव आसता भितरी अहम सा स अहम म्हणटलो, अजपा जप आमचे खातीर करतलो, तो देव कायम आसता. पण तो परब्रह्म न्हय, तो आमगेलो अंतरात्मा. तो मनांत घुसना पडे, ताका कशें जाता सुख दुःख भोगच्या लागता. ते मुखावले समासान तसं जाल्यार हांगा तांणी सांगलें सहज देव असतची असे. तागल कितली कृतज्ञता, तागेले पांय धुवन तीर्थ पिवंक म्हणटा ते. सायासे देव फुटे नासे, कश्ट कोण केलेले देव फुटता, ना जाता. नाशिवंत देवास विश्वासे ऐसा कोण. हो देव जो नाशिवंत आसा ताजेर कोण बा विश्वास दवरचो जाल्यार आमी वच म्हणटर की वचना. तसलो हो जो देव आसता कायम सहज, तो जगदांतराचे दर्शन सहज घडे अखंड ध्यान. आत्म इच्छेने जन सकळ वर्तती. म्हळ्यार जगतां तूं अंतर्यामीपणाने राबतल त्या अंतरात्म्या दर्शन आमी सहज घडता. ताजें ध्यान अखंड वरचें हें तागेलें खरें दर्शन. म्हळ्यार दोळ्यान ताका पळोवचें मेळना. जशी ते एक सान्न चेडाल काणी सांगिल्ली. ते सांज चेडूं डॉक्टरा सांगता तालें हार्टा ऑपरेशन ते चलये गेलें. ती सांगता तुमी हार्ट उगडना पळय तान तुमकां देव बापास तो म्हाका बरो करचो. तर तो कशें दिसता म्हाका सांगम. आनी ती पाप ती खरेंच मरता, ती श्वास बंद जाता. डॉक्टरा दिसता गेली न्ही. पण इतलें तिणें हें सांगल्या तर तो प्रार्थना करता की देवा तिका सांगच्याक पण तिका जिवंत दवरी. आनी ती खरेंच तें ब्लड चालू जाता तिका हृदयांतून तें चालू जाता. आनी ह्या ना पळय ताका इतलें कौतूक दिसता. ते चली पयलो प्रश्न तो विचारता तुमकां देव बापा पळयलें तो कशें दिसता. तावळी तो डॉक्टर सांगता त्या देव बापा ह्या दोळ्यान पळोवचें आसना, तो फक्त अनुभव घेवचो आसता. तो तुकाय आयलो आनी म्हाकाय आयलो अनुभव. आनी तावळ धन तो पक्का नास्तीक आशिल्लो डॉक्टर अत्यंत देवभक्त जालो. तशी ताका साधन चालू जाली. अशें कोणाल केन्ना टर्निंग पॉयंट येता सांगूं जायना. तशें जगदांतराचे दर्शन सहज घडे अखंड ध्यान. आत्म इच्छेने जन सकळ वर्तती. आत्मयाचे समाधान घडे तैसेच आसन. सांडले फिटले समर्पण तयासीच होय. आता हें आयकूनच्याक आमी कशी बसका तरी आत्म्याक कसलो त्रास जावं नये. आमी खंय बसका. आतां कोणकी गोमटें गायन म्हणटस आमी ताका वचून खिचून बसली, ताका पट्टण घेतलें, ताका म्हणू जातलें तशें जायना. त्या निमित्त आमी सहज अशी बसका. आसन कशें आसता सुखासन म्हणटात. मांडी घालून बसचें. मांडी सुद्दां आमी घालूंक जायना. आतां प्राय जायना पळय, पालकत मांडून बसची म्हणटात तें जायना. तावळे खुर्चीर बसली. खुर्चीर सुद्दां मस्त वेळ बसूं जायना, न्हिदली. पण ध्यान खंय. ध्यान खंय त्या आत्म्यागेल्या अजपाचेर. सोहम अहम सा तें चालू आसतना आतां तांतूल एखाद आमचल्यान मिस जालो ओके. तें सांडले फिटले समर्पण तयासीच होय. चुकून मगले थोडे मिस जाल्ले म्हाका श्वास म्हळ्यार तुल्या लिंक वचुली परत लावची, परत लिंक वचुली परत लावची. अग्न पुरुष पोटी बसती तयास अवदाने सकळ देती. लोक आज्ञेमध्ये असती आत्मयांचं. आत्म जो भितर आस तो इतलें करता ताका समभोग दिवंक न्हय. भोग दिवचें म्हळ्यार कळ्ळें निविद्य ताका जाय. ताका काय कळ्ळें पूण लागता न्ही. पेट्रोल गाडी चलचे पेट्रोल लागता.
तशी त्या नाम आणि घेवच्याक ताका एनर्जी लागता की नाही. ताजे खातीर अग्निपुरुश स्वता आमगेर पोटां बसला. तो सांगता कलेपणी खाण दिया तुम्ही. त्यामी तांकां भूक लागील कळता, जाणीव जाता. जाणीव जायना पडे तो अंतरात्मा ती प्रकृती डिमांड करता. म्हाका खावच्या जायी, म्हाका ताण लागल्या, म्हाका उद्दा जायी. कड्डेर आमी तें दिवंका. लोक आज्ञेमध्ये असती आत्मयांचे. अग्नपुरुष स्फोटी वसती तयास अवदाने सकळ देती. लोक आज्ञेमध्ये असती आत्मयांचे. श्रीराम. सहज देव जप ध्याने, सहज चालणे स्तुतिस्तवने, सहज घडे ते भगवान ने मान्य कीजे. जे सहज जाता ते आमगेर भगवंताक मस्त आवडता. खरे भूक लागली, बरें कोण जेवली, मना समाधान जालें, त्या आत्म्याकय संतोष जाता. कळ्ळें. आनी मुद्दाम उपास करचे म्हणजे त्या आत्म्याक तळतळाट करचो, बाकीच्यांचेर कोपतो बसचें, तें उपयोग ना. सहज चमकुंचें, कितलें चमकुंचें जाता तितलें चमकुंचें. मुद्दाम आम चमकुंच्या सांगल्या म्हणून एकदम तुर 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 वच्चें आनी कडे खंय पुणी पडचें अशी न्ही. स्तुतिस्तवन मनापासून करची. अरे भय हो इतलं आमचे खातीर करता न्ही म्हणून. सहज घडे ते भगवान ने मान्य कीजे. सहज समजाया कारणे नाना हटयोग करणे, परंतु एकाएकी समजणे घडत नाही. आता गौतम बुद्धाल उदाहरण किंवा आमगेल्या संत तुकारामागले ते भंडारा डोंगराचेर वचून बसले 15 दिवस. बायलेन करकी म्हणलें म्हण नांवान कळ्ळें जाल्यार हांकां वैराग गेले. थंय वचून बसल्यार 15 दिवस कल्ले ना नुस्तें उद्दा पिवचें आनी जप करचो. करना पडे तांकां आत्मज्ञान जाल्लें. जायना पडे ती भुकेली हांगा घरान बायल आवली, ती दाराक पेटयता त्या कानोबाक वचून ताका सोदून हाडिना. आनी तो वचून थंय गुहेंत आवाज येता आसता, हें कळ्ळें, रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी. तर तो वचून ताका हालोवन हें करता. कड्डेर ताका आत्मज्ञानय जाता. तो नांचून करता घेवन येता म्हूण जालो. आयल्यार हांगा आवली भुकेलेली वाट पळयता. ती पयले आपणागल देव ताका ती खावच्या दिता. भाकरी दिली, चटणी दिली, खावा खावा, उदा पिंचाक पिवा, पाणी पिवा. काय हो कुठं गेला होता इतके दिवस. तर तो सांगता कुठे ते भंडारा डोंगरावर. कशाला? देवाला शोधायला. देवा शोधू वचुलेलो. मग सापडला का देव? भेटला का? हो भेटला ना. मग कुठे? हिथंच भेटला मग हांगा हृदयांत. तर तो म्हणता इतगो आवले तुक दिसना हांवें तुक देव मेळ का म्हणून. तुला नाही वाटत तुला देव भेटावा? हो वाटतं ना. मग तू नाही कुठे जात ती देव शोधायला? मी कशाला शोधू? हां, माझा देव माझ्या समोर इथं बसलाय की भाकरी खात. तशी तिगल प्रेम. देव ती स्वतः बामणान पळयता. ती खांगा थंय वचका लागना. ते सहज सहज जाता. कळ्ळें. जाल्यार हे सहज समज खातीर गौतम बुद्ध तशीच वचून वचून ताका सत्यात मेळटा का. कड्डेर तो बायले पळोवच्या परत वचून की 7 वर्सांनी तावळी बायलेन विचारलें तू कल खातीर वचुलो तें तुका साध्य जाल्लें वे? सत्य कळ्ळें भंय कळ्ळें? देव मेळ्ळो वे? भंय मेळ्ळो. खंय मेळ्ळो? हांगाच मेळ्ळो. हांगा मेळ्ळो म्हूण सांगता. कळ्ळें. तर त्यात हांगा मेळ्ळो म्हणना पडे तरी हांगाच जर देव असल्यार इतले सान्न 2 म्हयन्या चेरडाक आनी बाळान तिका सोडून थंय वचची कल गरज आशिल्ली म्हण ती म्हणटा यशोधरा. तावळ तो सांगता की हांगा मेळटा हें कळचे खातीर म्हाका वचका लागलें. थंय वचून बसना पड कळ्ळें की देव हांगा आसा. नाल्यार हांगा बसल्यार म्हाका कळनाशिल्लें. तें कळचे खातीर सहज जें आसा तें समजचे खातीर हठयोग करका लागता. सहज समजाया कारणे नाना हठयोग करणे, परंतु एकाएकी समजणे घडतच नाही. कळ्ळें. अनेक साधन केल्ले शिवाय सहज अवस्था म्हळ्यार कल्लें म्हूण कळना. साधन करका लागता ताजे खातीर. सहज असलें साधन कल्ल्या करची जाल्यार बसून तालें लक्ष तरी दिवंका लागता. मन शांत जावंका लागता. मन शांत कशी करचें हें शिकका लागता. त्या मन शांत करचे खातीर नामस्मरण करका लागता किंवा कल्लेपणी करका लागता. ताजे सायंटिफिकली सम करका लागता. द्रव्य चुकते दरिद्र येते, तळी लक्ष्मी वरी वर्तते. अथांगतांनी सांगलें कळ्ळें. सामान्य मनशा स्थिती कशी जाल्या ज्या हांकां कळना अजपा जपाचें किंवा नामस्मरणाक सुद्दां आवडना तो सामान्य मनुष्य कशें आसता. तर द्रव्य पूर्ण दवरल्या. द्रव्य चुकते
दरिद्र येते द्रव्य दवरल्या म्हणून गोतना तळी लक्ष्मी वरी वर्तते आणि घरान भितरी जमिनी मुळांतू मागशी काळांतू सेफ्टी खातीर आतां लॉकर आसता तावय तशें न्ही मस्त धन आसतालें घरांतू पूर्ण दवरताले खंयपण आनी वयल्यान माती बिती घालें करताले आनी तो बापूस मेल्लो आगपूस गेली हो बसला पापा हाल्ल्याक कळे धन ना खंय दवरल्या म्हणून गोतना तळांत लक्ष्मी आसत आणि वैरी हो राबला थंय आणि रडता प्राणी काय करील ते ठाऊक नाही तळघरामध्ये उदंड द्रव्य भिंतीमध्ये सुद्धा घातले द्रव्य म्हणून तिंतू घाल दवरल्या स्तंभी तुळवटी द्रव्य खांबे बांधल्या तांतू द्रव्य दवरनू भांगार बिंगार दवरनू ताज वयल्याने खांब बांधला स्तंभी तुळवटी द्रव्य आपण मध्ये आणि तो त्या हांतू त्या तसले घरांतू द्रव्यान भरलेले घरांतू हो मनुष्य राबला जस्ट बिकॉज ताका गोतना हें खंय दवरल्या म्हणून ताका दिसता आपणाले कले धन ना भिकारशे राबला रडता मला वचून कले दवरनी म्हणून पण ताका कळना खंय पळोवचें त्यामी ती लक्ष्मीमध्ये करंटा नांदे त्याचे दरिद्र अधिकची सांदे अधिक जम जाता दरिद्रता वेळेला नवल केले परमानंदे परमपुरुषी परमानंद जो असं परमपुरुष जो असं ताणें हें आश्चर्य केल्या ते सगळे सोडून तो आमगेल भितर येवन बसला तशी तांणी सांगल्या सोहम हमसा म्हणटची तो भितर बसला आमी नाना कडेन सोदता ती आनी मेळणी म्हूण रडता ती आमकां देव जाय म्हणून तो भितर बसला जाल्यार ताल्या पळोवंक आमकां मनांत येना एक पाहती एक खाती ऐसी विवेकाची गती प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती येण्याची न्याय म्हळ्यार कळ्ळें आज बाजू पुरे संपत्ती आसून तांतू भाग्यहीन मनुष्य तशी असता तागल करंटेपण आनीक उठून दिसता परमानंद स्वरूप परमात्म्याने हो कितलो व्हड चमत्कार केला अंतरात्मा देहाच भितरी आणि भायर सुद्दां सगळे कडेन गच्च भरला अशी आसून सुद्दां आमगेल अज्ञान इतलें की आमी जगान दुःखच भोगतस तो आत्म इतलो आनंदाने सोहम अहमसा म्हणटस पण ताळें लक्ष दिवंक म्हणून केन्ना मनांत वचना व्यवहारांतू जशी तावळ सांगेल वारी श्रीमंत मनुष्य ऐश्वर्य भोगता आणि दरिद्री मनुष्य ताल्या नुस्तें पळयता व्हरता तशी परमार्थान सुद्दां जो विवेकशील असो योग्य विचार करता ताका भगवंतागेलो आनंद मेळटा उपभोगच्याक आणि जाका विवेक ना संगती वायट मेळ्ळ्या तो अकल करता वायट वागता वायट संगतीने ताका स्वता लागीं पळोवच्या वेळ आसना आणि आशाळभूतपणे कोण आनंदी आसा तो कशी बा आनंदी रावचे शकता म्हाका कल्या जायना म्हणून वायट दिसता ताका कळ्ळें त्यानी विवेकी मनुष्य आसा तो दृश्यांतान निवृत्त जावन अंतरात्म्यागेल शोध घेता आणि एक जागेर बैसून सहजपणाने सहज देहाची अवस्था कशी आसा तो आनंद उपभोगता तशी अंतरी बसता नारायणे लक्ष्मी सकाय उणे आता तुम्ही सांगा नारायण खंय बसला भितरी आणि आम्ही जर भितर पळोवन त्या नारायणाला सेव केली नारायणाला सहज आम्ही कौतुकान पळयता बसली आणि ताजें जर ध्यान केलें लक्ष्मी ही ताजी दासी न्हय तागेली तो लक्ष्मीचं काय उणें लक्ष्मी आमकां पयस दिवची नावें लक्ष्मी आमकां पळोवची नावें पळयतली इत्या म्हळ्यार नारायणागेल आमी सेव करतस नारायणागेल बायल ही लक्ष्मी तर लक्ष्मी दासी म्हण आपण तिने कोरकाची ज्याची लक्ष्मी तो आपणे बळकट धरावा लक्ष्मी कोणागली दासी की त्या नारायणाक आमी घट्टी धरका म्हूण तांणी सांगलें अशें हांगा हे प्रॅक्टिकल साधन कशी कोरका हें हांतू कोमटें सांगल्या तरी प्रभात झाली स्वरूपनाथा वाहो मम अंतरी सोहम घोषची घुमत रहावा मानस गाभारी म्हणून ही भोपाळी पेटयल्या मी ग्रुपाचेर सकाळी ऐकूनच्या जाल्यार जस्ट सहज ऐकयात माझे माझे लोप पावू दे तुझे तुझे उगवू दे सो अहम अहम गळवता आणि फक्त सहा मात्र तुझे तुझे उगे कोण असे मी तो मी सहजपणे कळू दे हे सगळे कशी येता प्रसन्नतेची प्रभा सदोदित झळको वदनावरी प्रसन्न येतात सकाळी
सोहम घोषची घुमत राहावा मानस गाभारी. हे जर सकाळी लक्ष दिले, सोहम सोहम नाद कशी चालला अजपा, त्या अजपाला जर ध्यान केल्यार अजपाचे किंवा आमगे नाम घेतन घेतन नाम साधन करतना आमी इतलें एक जावंक तांतू की भोव बरें दिसता. तशी इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे अजपा निरूपण नाम समास 5वा. श्रीराम. आता समास 6वा देहात्म निरूपण. देह आणि आत्मा निश्चळ परब्रह्म हे सगळे मानवी कल्पनांच्या पलीकडे आसा. मनुष्य जन्म आयलो की कल जाता तागल अंतरात्मा एक अंतकरणात बद्ध असता आणि त्या अंतकरण अंतरात्म्याक घेऊन भितर येता गर्भांत आवसुगल्या 7व्या म्हयन्यार आनी येता हालचाल सुरू जाता त्या वेळार. आणि मनुष्य जन्म आयलो की ते मन म्हळेल जे दिल्ल्या बक्षीस देवाने कळ्ळें. मागीर व्हिकल जाय त्या दिसा तें सांग नुस्तें पेट्रोल असून गाडी चलना. गाडयेन तूं पेट्रोल घालून गाडी चलोवंक लागता. त्या खातीर मन दिल्या. तर मनाची संगती. मन हे इतलें विक्षिप्त स्वभावाचें सांगू जायना खंय कोणाल संगत घेवन वता म्हणून तशी. आनी दोळे कान सगळे भायले बाजूचेंच पळयता ती. दोळे भायर पळयता ती, कानाक भायले आयकता, भितर सद्या आयकना. सोहम सोहम नाद ताजे खातीर करका आयकूंका. तशें मनुष्य जन्म आयल की सगळे प्रकार दुःख ताका भोगका लागता ती. जीवन हे अपूर्णच असं. आमी देह घेवन येतात कल्ल्या वेळान आमी पापी आसा ती म्हण एकल्यान एक संता विचारली. कल्ल्या म्हळ्यार ताणें सांगलें की तूं 7वीच वर्ग खलास जालो, कल्ल्या वेळान हांव नापास जालो. कल्ल्या म्हळ्यार तूं अजुनी 7वींतूच बसला म्हळ्या खातीर. कळ्ळें. परत तूं देह घेवन जन्म आयला म्हळ्यार तूं नापास जालो, वय की न्ही. आनी दुःख भोगतास तर आत्तपणी सावध जा. अनेक प्रकार दुःख तो अंतरात्म्याक सुद्दां भोगका लागतात पाप. कळ्ळें. म्हळ्यार मनाची संगती. संगती हांगा मस्त इम्पॉर्टंट आसा. जशी बकऱ्यांगेर हांतूं एक सिंहागेर छावा मेळ्ळो आनी तो बकरी वरी बॅ बॅ करच्या लागलो. तशी आमगेर परिस्थिती जाल्या. त्या मनाची संगती वायट जर जाल्ली, मना संगत बरी आसूं शकता आनी वायटय संगती आसूं शकता. जाल्यार मना संगत बरी जर धरका ताका सुद्दां पूर्व सुकृत लागता. म्हणून जन्मा येतना मनुष्य गेल्लो की आमी तागेलो आत्म्याक सद्गती मेळ्ळो, ताका सत्संगती मेळ्ळो. तो परत आमगेल्या घरांत तूं जन्मा येता म्हूण सांगू जायना, पण तो खंय देखून खंय वचो ताका संत मेळो ती आनी ताका उगडास करून दिवो ती की तूं कल खातीर देह धारण केला म्हणून. हें कळ्ळें न्ही. पण एरवी सामान्यता कल जाता मनुष्य जन्म आयलो की त्या मनाच्या हाज्याने अनेक प्रकार दुःख भोगता. जीवन अपूर्णच असं, अशाश्वत असं. तेमी ती खरेपण श्रद्ध दवरली तर सुखदुःखात चक्र मागशी लागता. कळ्ळें. हें जीवन अपूर्ण आशिल्लें तरी जीवनच शाश्वत. हांव म्हळ्यार कोणकी होडू, हांव अमर आशिल्ले बरें हांव वागचें. लोक आजू बाजू मरतना दिसतात तरी हांव म्हणटा हांवच अमर आसूं. तशें उपयोग ना. अंतर्यामांत वास करतले त्या अंतरात्म्याक ताचो त्रास जाता. ह्या सुखदुःखांच भोग पाप तो अंतरात्मा इज व्हेरी पायस, अगदी नोबल सोल. ताका त्या मना संगतीक लागील मी ती आनी उपाय ना. मनाच्या हांथानूच ताणें चलोवंक नवे देह. नाल्यार कशी देह चलोवचो. सुख दुःखांच भोग त्या मित्ताक घेवंक लागता. आनी ताज्यान कल जाता हांव देह आस हे अंतकरणाचेर एक भाव तयार जाला. तेमी ती तें मन फक्त देहाचे लोकां लागींच वता सूख घेवच्याक. आनी भितर पळोवंक म्हळ्यार भावन येना. सोहम अहंसा ताजे खातीर तो देव पाप भितरल्याने इतली मदत करता आसता आमकां. मल्ल्या पळयात ती पण तें करना ती. तो जिवंतपणान तूं चंचळ प्रपंचूच मनुश्याक त्रास दिता आनी अंतकाळांत सुद्दां तो प्राण्याक अक्षरशः हीन दीन करता. म्हणून हांव देह न्हय जावन हांव अंतरात्मास हें प्रचिती घेवचे खातीर सोहम किंवा सोहम साधन करता किंवा नाम साधन करता. आतां हांगा हें आमी डायरेक्ट वाचच्या. देहात्म निरूपण समास 6वा. श्रीराम. आत्मा देहामध्ये असतो नाना सुखदुःखे भोगितो, शेवटी शरीर सांडून जातो एकाएकी. तें सगळ्यांक वतच इजी आसता. ताचे सांगका म्हणना. देहाल्या संबंध आयलो की जिवनांत तूं नाना प्रकार दुःख भोगका लागता. ती आत्मदेहांत राबता सुख दुःख आनी एकाएकी देह सोडून वचका लागता.
शरीरी शक्ती तारुण्यपणी तरुण असताना शक्ती असता, नाना सुखे भोगी प्राणी त्यावेळी सुख भोगच्या जाता, अशक्त होता वृद्धपणी दुःखे भोगी जायनाची कळता पण वळना. अगदी सहान असताना उत्साह असता सगळे असता पण कळना म्हणून वाटेल तेच वागतात. तरुण जायना पडे वेळ असं ना म्हणून हां, आणि म्हातार जायना पडे कळता पण वळना मागीर केन्ना, होय की नाही. तशी मरावेना ऐसी आवडी हात पाय खोडून प्राण सोडी. हां, मूर्छना म्हाका मूर्छना अशी म्हणून मस्त प्रयत्न करता. जर तो यम दित न्ही तर हात पाय झाडून आम्ही प्राण सोडतात. अगदी त्या जीवाचे हाल हाल जातात आमगेले. नाना दुःखे अवघडी वृद्धपणी वृद्ध जायना पडे शरीर चलना, उठायला बसच्या जायना, बसल्यार उठावच्या जायना, न्हिदल्यार उठावच्या जायना, असं सगळें धड चमकूनच्या जायना. हात थरथरताती, पाय थरथरताती, तोल वत्ता. देह आत्मयाची संगती काही एक सुख भोगिती, चरफड चरफडून जाती देहांत काळी. हां, देहाने आत्म्यागत संगत असं बरेच काही एक सुख भोगतात, पण देह नश्वर असं हे समजून ताजो स्त्रोत जो असो, स्त्रोत म्हळ्यार उगम. हां, त्या देहात चलयतल कोण तर आत्मा. तर आत्म्यागल संगती जास्ती धरका, देहाल काळजी घेवका, पण हे नश्वरच असं पण सांगून त्या आत्म्याक दुःखी करू नये. ऐसा आत्मा दुःखदायक एकांचे प्राण घेती एक, आणि शेवटी निरार्थक काहीच नाही. हे देह हांव म्हळे देह, हांव म्हळे हे हांव हांव कोरून एकमेकांक झगडताती, एकमेकांक जीव घेताती. ऐसा दो दिसांचा भ्रम आणि त्याच म्हणती परब्रह्म. नाना दुःखांचा संभ्रम मानून घेतला, दुःखी होऊन चरफडून गेले तेथे कोण समाधान झाले. समाधानान वचका अंतिमती सा गती म्हण हाने सांगल्या श्रीकृष्णाने गीतेंत. जाल्यार अंतिमती येवच्याक जी प्रॅक्टीस करनी, आयुष्यभर हांव इतले वर्स बँकान घालेली सय करची मोल मेन काम आसली. आत्ता एक सही करू गेले अशी ड्रॉइंग कळेलवर करका लागता, हात थरथरता, वांकडी वांकडी सही येता, तशी जाता. त्यामुळे ती दुःखी होऊन चरफडून गेले तेथे कोण समाधान झाले. काही एक सुख भोगिले तो सवेची दुःख, थोड सुख जाता म्हणटून परत दुःख येता. जन्मदारभ्य आठवावे, जन्मायतन आम कित दुःख झालेले ते विसरलेले, पण संत आमकां सांगतात तांचेर विश्वास दवरून किंवा आवसू सांगतात कशी जाल्लेले. म्हणजे अवघे पडेल ठावे, नाना दुःख मोजावे काय म्हणून. दुःख मस्तकल्या बसचे ते काय आनंद पिक्चर पळयलो तो म्हणालो हांव केनकी 6 म्हयन्यान मरचस म्हणून आत्ता हांव तुमगेर मुखार जिवंत उबरला कोमटे पद म्हणटस ताच आनंद घेनासतना तुम्ही दुःखी कले जाता. ती ऐसी आत्मयाची संगती नाना दुःखे प्राप्त होती, दैन्यवाणे होऊन जाती प्राणी मात्र. आम्ही दुःख जातले हें जातले कोर न्हू, नाना दुःखांचं हेंच करतात, ताजोच उडास करता बसतात. प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन का तो आम्ही घेनात. काही आनंद काही खेद, जन्मवरी पडिला संबंध, नाना प्रकारी विरुद्ध तडातोडी. म्हटले काही सुख काही दुःख अशा जन्मात संबंध असतात. नाना प्रकार मनाविरुद्ध गोष्टी घडतच असतात. त्यामुळे अनेकांगली ताटातूट जाता. हां, मस्त म्हणता निद्रा काळी निद्दल्या कलकल नमुन्याचे ते तापत्रय सांगलेत न्ही, अध्यात्म हे तापत्रय. तशी निद्रा काळी ढेकूण पिसा मला भायरच्यान जे त्रास दितात, नाना प्रकारी वळसा, नाना उपाये वळसा त्यास होय. तांकां सुद्धा त्रास जाता कळ्ळें, मागीर तांकां आमी मारून घालतात आणि आमकां येवन तीन त्रास दितात. तशी भोजन काळी माशा येती, नाना पदार्थ उंदीर नेती, पुढे त्यांचीही फजिती मार्जरे करीती. जीवो जीवस्य जीवनम, ते मूस बीस येवन हें करतात. हां, पदार्थ उंदीर घेतात जाल्यार उंदरांक शेवटी माजर खावन घालता अशी. वा चामवा गोचिड गांधेले कानटे उदंड, एकास एक चरफड दोहीकडे, दोन्हीकडे एकमेकांक चरफडतात म्हळ्यार एकल्या एक जीव घेतात. हेंची चल्ल्या पण ते मुळांत हें सगळें तंतू कळटा तुला, तो तंतू कोणें पळयनात. तंतू आत्मतत्व तें पळयना ती. त्यामुळे ती विंचू सर्प वाघ रिसे सुसरी लांडगे माणसास माणसे, परस्परे सुख संतोषे एकही नाही, एकही सुख संतोषान रबना.
सुख दुःख चक्रशे चालूच 84 लक्ष उत्पत्ती एकास एक बक्षिती नाना पीडा दुखणी किती म्हणून सांगावे ऐसी अंतरात्म्याची करणी नाना जीव दाटले धरणी परस्परे संवारणी एक एकांची. आता अंतरात्म्या मनात घुसलेली मी ती त्या कंपल्सरी मनाची संगत वाईट असलेली हां मनान संगत धरलेली वाईट असलेली ते अंतरात्म्याक तशी कोरका लागता त्यामी ती ताका पाप ताका मुक्ती मेळना कळणे मुक्ती मेळना त्या अंतकरणात आणि परत परत देह धरका लागता त्यामी कल जाता अखंड रडती चरफडिती विवळ विवळ प्राण देती मूर्ख प्राणी त्यास म्हणती परब्रह्म काय. परब्रह्म ह्या सगळे खटाटोपाचे अतीत असतं नव्हे जाल्यार मूर्ख लोक ताकाच परब्रह्म म्हणतात. जीवनात तू मनुष्य दुःखाने एकसम रडता चरफडता माकाच कळे वाय मी हां आणि जीव काण घेतात एकेकळी तर त्या दुःखमय जीवात्म्याकच लोक परब्रह्म मानतात. तर जीवात्मा परब्रह्म असं ना जाल्यार ताका पॉवर मस्त असता ती तो अंतरात्मा तो मनाची संगतींत वायट संगत लागून तो जीवात्मा जाता आणि एक लेयर फुटबॉलचो ताजे भितर तो बसला आणि ते भायर पडता आणि देह जड मरता तर ताका परत देह धारण करका लागता परत सत्संगती करका लागता. तरी ताकाच आमी परब्रह्म कशें म्हणचें तो स्वता शिरकला परब्रह्म जाणार नाही कोणास दुःख देणार नाही स्तुती निंदा दोन्ही नाही परब्रह्म म्हणजे निर्गुण निराकार परत त्रिसूत्री निश्चळ निर्गुण निराकार. अंतरात्मा म्हळ्यार मूळ माया तांथान आयली ती कशी सगुण पण निराकार दिसना पण तिगल गुण मस्त असत सगळं करता. आता एक पंत वचना पडे आत्म भायर पडलो कडे उदंड शिव्या दिदल्या तितुक्या अंतरात्म्यास लागल्या हां देहाक म्हण कोण शिवे घाल्यो तर अंतरात्म्याक पाप अंतकरणा लागतं न्ही तितुक्या अंतरात्म्यास लागल्या अंतरात्म्याक लागतात त्यो पण परब्रह्म ताजे इट डजंट टेक एनी कॉग्निजन्स तें तांणी भेद दाखयला अंतरात्म खंय आणि परब्रह्म खंय निश्चळ निराकार निर्गुण निराकार आणि हें कशी सगुण निराकार ताका सगळं गुण आसा ती ताकाय वायट दिसता हें दिसता सगळं जाता तागेलें आयुश्य व्हड पॉवर्स व्हड तशी तो आमगेलो परमात्मा उदंड शिव्या दिदल्या तितुक्या अंतरात्म्यास लागल्या विचार पाहता प्रत्यय आल्या यथा तथ्य धगडीचा बटकीचा लवंडीचा गधडीचा कुत्रीचा वोंगळीचा असं ऐसा हिसेब शिव्यांचा किती म्हणून सांगावा. समर्थांक म्हाका दिसता ते शिवे सुद्दां आयकून पाठ जाल्ले इतुके परब्रह्मी लागेना कितले शिव दिया ती त्या परब्रह्माक लागू पडना तेथे कल्पनाची चालेना जाल्यार अंतरात्म्याक वायट दिसता अंतकरणा लागले मगल्या म्हणटात अंतकरणात भितर अंतरात्मा आसता ताका वायट दिसता. तडातोडीचे ज्ञान मानेना कोणी एकाच सृष्टीमध्ये सकळ जीव सकळा सकळीचे वैभव या कारणे ठाया ठाव निर्मिला देवे उदंड लोक बाजारीचे जे जे आले ते ते वेचे उत्तम तितुके भाग्याचे लोक घेते म्हळ्यार बाजारान मसलो खरेदी करू वतात कोणाक कल्ल घेवं का म्हण कळना सगळेच घेतात आणि घार आड्डावण करतात पण जे उत्तम लोक असतात त्या भाग्याचे लोक जे उत्तम असत त्यांची घेतात. तशी येण्याची न्याय अन्न वसन येण्याची न्याय देवतार्चन येण्याची न्याय ब्रह्मज्ञान प्राप्तव्यासारखे आमकां कसले जाय ते समज वी शूड बी व्हेरी सिलेक्टीव आमकां साधन कशी जाय आमकां खंय वचचें आम कल पर्पज आसा आम बॅगान कल्ल घालका तें पळोवंका त्या हांतू तरी आमी दिल्या खंयचे ते एक रेसिपीचे एक हें लागता बा की शेफा गेले हां तांतू ती पॅन्ट्री म्हण दिता सगळें सामान आसता 5 मिनिटान तुमकां साहित्य जाय तें गोळ करता ताका तुमी कल्ल करचें तेंच घेवंका न्हय वाटतलें तें पुरे घेवन आयल्यार ताजें कल्ल करचें. तशी येणेची न्याय अन्न वसन येणेची न्याय देवतार्चन येणेची न्याय ब्रह्मज्ञान प्राप्तव्यासारखे आमकां कल्ल जाय तेंच घेवंका आणि ह्या सगळ्याचंय परब्रह्माचेर कसलोय फरक पडना त्यामुळे ती अंतरात्मा चंचळ परब्रह्म निश्चळ निराकार निर्गुण आणि हे सगुण निराकार आणि जड ते जड अवघेच लोक सुखी असती संसार गोड करून नेती
महाराजे वैभव भोगती ते करंट्यास कैसे. मस्त लोक असत सगळ्यात तोच अंतरात्मस नव्हे. हांग त्यांनी संगतीचे महत्व सांगलं. वाईट संगत केल्यारी त्या अंतरात्म्या दुःख बघता आणि हात पाय झटकून ताका यम ताण व्हरता. आणि बरी संगती धरल्यारी तो साधू पुरुष जाता. परंतु अंती नाना दुःखे तेथे होते सगट सारखे. मोरू पडलेल्या रे त्या देहाचे दुःख सगळ्यांका असता जाल्यार एक शांततेन वता. कितले दुःख शिलते. पूर्वी भोगिली नाना सुखे अंती दुःख सोसवेना. कठीण दुःख सोसवेना प्राण शरीर सोडीना. हा प्राण वचना इतकं दुःख जाता. कसली भोगता पाप. मृत्यू दुःख सगट जना कासा विस करी. ताच उगडास केल्यार आमकां थरथर येता. आमगेर कशी मृत्यू जाता आसतलो. पण ताच जे दिकाने लक्ष दिवपेक्षा आमी आतां जिवंत सती प्रत्येक क्षण आनंदान जगल्यारी आमगेर मृत्यू खंयचे क्षण येता आमकां कळना न्हय. म्हळ्यार तो क्षण सुद्दां आमी आनंदानेच जगतली. हें गणित. हें कोणाक मेळ्ळें तो आनंदी रावता. नाना अवयवहीन जाले तैसेच पाहिजे वर्तले. कोणाक हात पाय खांडून जाले, कोणाक कल जाले. प्राणी अंतकाळी गेले कासावीस होऊन. श्रीराम. रूप लावण्य अवघे जाते शरीर सामर्थ्य अवघे राहते. कोणी नसता मरते आपद आपद. म्हळ्यार कोणे नातील मिती शरीर सामर्थ्य ना जाता आणि कडेरी अत्यंत दैन्यवाणे तांकां हें येता अंत येता. अंतकाळ दैन्य दीन सकळिकासी तत्समान. ऐसे चंचळ अवलक्षण दुःखकारी. आणि त्या लोक म्हणतात ती आम्ही भोगून अभोगता. भोगून अभोगता म्हणती हे तो अवघीच फजिती. लोक उगेच बोलती पाहिल्या विण. हांग ते सांगता ती भोग भोगून अभोगतपणा दवर का अशी भाषा लोक म्हणटा ती जाल्यारी खरें पळयल्यारी लोक उगीच तांकां म्हणची म्हूण म्हणटा ती. पण ते साधू म्हळ्यार तांगें लक्ष हाल्या परब्रह्माला लागील आसना. त्या हाजे सोहम साधन करना ती. त्या नाम घेना ती. तांकां कळटा तसल्यांक अंतकाळ आहे कठीण शरीर सोडीना प्राण. बराड्या सारखे लक्षण अंतकाळी. भिकारीशे जावन मरतात. तांकां कले अल्झायमर्स जाता हें जाता तांकां कसलें कळना. अशी जावन शेवटी मरतात पाप. तर तशी जावं नये. ते जावं नये म्हणून जगत जीवन निरूपण मुखार आसा. संगती कशी वाईट धोरणे बरी धरका म्हणून तांगा मिराब्या इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे देहात्मनिरूपण नाम समास 6वा. श्रीराम. आता मी समर्थांगेली एक हे प्रार्थना म्हणूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. हे कीर्तन पुष्प जे घडोवन हाडले. आज 2 समाज जाले 5 आणि 6. ताजे मुखार 7वो आमी मुखारपण घेवया. ते तत्व विवेचन आसत आनी ते वाचून येयात. ठीक आहे. जमल्यार वाचून येयात. आनी कले कंपल्शन ना. ते वाचून वेळ मेळणी म्हूण यानासन रावचें हें मात्र बिलकुल करूं नाका ती. जगत जीवन म्हळ्यार संगती कशी धरता तांचेर 7वो एक समाज तरी वाचून येयात. आनी आज जाल्लेलो ते 2 समाज प्लीज वाचून येयात. वाचल्यार बरें जातलें. आनी हें कीर्तन पुष्प आमी समर्थांगल चरणाचेर श्रीरामाल चरणाचेर घालया. आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति.